मतदारसंघाचो उमेदवार हांव एंथनी फर्नांडीस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 14 सांत आंद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव राजेश फळदेसाय काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 15 कुमारजुंवे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव धर्मेश सगलानी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 17 सांखळी मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव रणजीत राणे काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 18 पर्याय मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव मनीषा शेळवी उजगांवकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 19 वाळपय मतदारसंघाचे उमेदवार। हांव डॉक्टर दिनेश जल्मी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 20 पुरियो मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव राजेश वेरेकार काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 21 फोंडा मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव तुकाराम मनोहर बोरकार काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 22 शिरोडा मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव लवू मामलेदार काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 23 मडकय मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव जेलूस कालकार्मेकर उमेदवार गोंय पक्षाचो गोवा विधानसभा वास्को बोर्डीस मतदार उमेदवार। हांव कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 26 दाबोली मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव वॉलेंसियो सिमोन्स काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 27 कुट्टाळेच्या मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव आलेख टिकेत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 28 नुवे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव मोरेनो ब्रमेलो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 29 कुट्टाळी मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव आंतोनियो फेलिसियानो डायस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 32 बेनावली मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव अवतार फुकाडो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 33 नावेली मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव युरी आलेमांव काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 34 कुंकोळी मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव साबियो डिसिल्वा काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 35 वेल्ली मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव एल्टन डिकोस्टा काँग्रेस पक्षाच्या गोंय विधानसभेचो 36 केपें मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव अमित सकाराम पाटकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 37 कुडचडे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव केवलो सावंत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 38 सावड्डे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव प्रसाद शशिकांत गांवकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 39 सांगे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव जनार्दन भंडारी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 40 काणकोण मतदारसंघाचो उमेदवार। भारतीय घटनेक साक्षी दवरून सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ल्या नेम पाळून काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हणूनच पुराय करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळांत काँग्रेस पक्षा कडेन निष्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत केन्नाच पक्षांतर करचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत आमदारकीचो राजिनामो दिवन दुसऱ्या पक्षान वचपाचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याय पक्षाच्या वतीन वेंचणूक लढोवचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरूच वावुरतलो
आणि लोकशाय घटमूट करून गोंयाक सांवसारीक पावंड्यार विंगड विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलो. काँग्रेस पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतलो. गोंय राज्यात स्थापन जातलें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचें सरकार एकवटान 5 वर्सां लोकां खातीर वावुरतलें आनी हांव ताका बांदील आसतलो. हो सोपूत घेवन हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्र आमचे नेते राहुल गांधी हांचे मार्फत काँग्रेस पक्षाच्यो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हांचे कडेन सुपूर्द करता. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं. काँग्रेसच्या सगळ्या आमदारांनी आतां सकल बसचें. हांव गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय हांचे कडेन मागतां की तांणी तांच्या आमदारांक हांगा सोपूत दिवची. हांव विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोवा विधानसभा 30 फातोर्डा मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव दीपक बनवडकर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 1 मांद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव संतोष कुमार सावंत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 16 मय मतदारसंघाचो उमेदवार. भारतीय घटनेचेर प्रमाण जावन सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभे वेंचणुकेत निवडून येतकीच मंडर हांव 2022 गोंय राज्याच्या विधानसभे वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकेचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ले नेम पाळून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार म्हणून पुराय करतलो. हांव म्हजी 5 वर्सांचे आमदारकेच्या कार्यकाळांत गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन निश्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत केन्नाच पक्षांतर करचो ना. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत आमदारकेचो राजिनामो दिवन दुसऱ्या पक्षांत वचचो ना आनी दुसरे खंयचेच पक्षा वतीन वेंचणूक लडोवचो ना. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयाक संवसारीक पावंड्यार विंगड विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतलो. गोंय राज्यांत स्थापन जातलें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचें सरकार एकवटान 5 वर्सां खातीर लोकां खातीर वावुरतलें आनी हांव तांकां बांदील आसतलो. हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्राक जापसालदार रावतलो. देव बरें करूं. बाब विजय सरदेसाय. इतल्यान प्रतिज्ञा प्लेज ऑफ लॉयल्टी ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आमचे नेते आतां गोंयांतले साबार वेवसायीक हांचे कडेन संवाद सादपाक गोंय संवाद ह्या कार्यक्रमांत वतले. ताजे पयलीं ते सगळ्या आमच्या उमेदवारा कडेन भासाभास करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. मिडियान आतां मातशें प्रायवसी दिवचें. थँक्यू. एक पयलीं फोटो सगळे उबे रावात. I request the leaders to sit. All MLAs will stand. संतोष आणि वो फाटल्यान वच. ते कदेल काड. ते कदेल काड. Okay, all look in front. सगळे हात दाखयात अशे वयर.
हात दाखय. थँक्यू. देव बरें करूं. मिडिया आता प्रायवसी दिवची प्लीज आमकां. सगळे पत्रकार भावा कडेन हात जोडून मागता. तुमकां लंच अरेंजमेंट आसा, प्रत्येकान लंच घेवपाक वचचें प्लीज.